वॉल्साण आशिल्ल्यो सुवातो अधिसूचित करपा संबंधी बाणावले पंचायतीन खासा ग्रामसभा आपयली। हे ग्रामसभेन ओलसाण आशिल्ल्यो सुवातो अधिसूचित करपा विशीं खोलायेन चर्चा जाली। ह्या सुवातो अधिसूचित करपा विशीं पंचायतीन लोकां कडल्यान सुचोवण्यो मागिल्ल्यात। त्यो आयले उपरांत हे विशीं निर्णय घेतले अशें सरपंच झेवियर परेरान सांगलें। ओलसाण आशिल्ल्या सुवातांचें संरक्षण जावपाकूच जाय अशें जैव विविधताय समितीचो वांगडी चार्ल्स डिसिल्वान सांगलें। आमगेली स्पेशल ग्रामसभा हें केल्लो आमी स्पेशल ग्रामसभा दवरली। गोवा स्टेट वेटलँड ऑथॉरिटीसो आमकां एक लेटर येयल्ली रिगार्डिंग नोटिफिकेशन ऑफ ड्राफ्ट वेटलँड्स वॉटर बॉडीज इन बेनावली विलेज। सो तेका लागून आमी लोकांक कळीत करपाक हो हाल्लो हे लेटराचे ऑलरेडी नोटीस बोर्डार मारपा आसलोलें। सो नोटीस बोर्ड सगळो लोक वाचना, तेका लागून आमी अनाउन्समेंटूय धाडलें आनी पब्लीक अनाउन्समेंटूय केलो। सो लोकांक कळपा लागून आनी तेजी लास्ट डेट आहा 29 मे। बिफोर 29 मे आमगे ऑब्जेक्शन और सजेशन कितें आहाय जाल्यार गोवा स्टेट वेटलँड्स ऑथॉरिटी पावपा जाय। आणि आता तेंका लास्ट डेट किती आहा तेंगेले तुमगेले 29 आहा लास्ट डेट। हय, केन्ना पर्यंत तेंच्यांनी हे करपाचे तुमी कोणी लोकांनी केन्ना पर्यंत आमी लोकांक 23 देखून हें दिवपाक गेला। सो तेका लागून आमी एक जे तोडी 5 तोडी आतां घायले ती ते 5 मेंबरां आमी ते सर्वे नंबर दिल्ले आतां आनी ते ओनर्स कोण आहाय थोड्या कडेन तेंका सांगपा तेंका ते दिवपा आनी तेंगे ऑब्जेक्शन सजेशन कितें आसल्यार पंचायताक सबमीट करपा लागून। हांव बायोडायवर्सिटी चेअरमॅन बाणावलेचो। सो आमकां गोवा बायोडायवर्सिटींतसून ड्राफ्ट नोटिफिकेशन धाडलें की बाणावले 5 तोडी वेटलँड म्हणून ड्राफ्ट केल्या म्हणून आनी ताजे जर लोकांक कितें ऑब्जेक्शन आसताय जाल्यार 28 तारखे पयलीं तांणी सबमीट करचें म्हणून आमी ते तोड्याचें इन्स्पेक्शन केलें, हांव आनी आमच्या कमिटी मेंबरांनी, आनी सगळी तोडी आमी वचून पळयली। पळोवन जाताच आमी सरपंचाक लेटर केली की तांणी ग्रामसभा आपयतून आनी लोकांचे जरी कितें ऑब्जेक्शन आसात कितें तांची म्हणणी आसा जाल्यार ती तांणी सबमीट करपाक जाय। ते खातीर आयज ग्रामसभा आपयली। ग्रामसभेत लोक आयलो आनी लोकांनी आपापली सूचना दिल्या। आमी जी कशी वेटलँड जातली कसलो बाफर झोन आसा तो बाफर झोन आमी लोकांक सांगला, कित्याक एक तोडये फाटल्यान 50 मीटर बाफर झोन दवरलो आसा आनी बाफर झोनान म्हणजे एकदां नोटिफायड जाले काय ना तातूंत तुका बांदकाम करपाक मेळपाना। आतां आमी लोकांक सांगला की तांची जे पळय सर्वे नंबर तातूंत आसा आनी ते आमी काम प्रत्येक पंचा दिल्ले आसा, त्या पंचांनी लोकांक वचून सांगपाचें आनी जरी तर तांचे कडेन आमी ते बाफर झोनाक पडली आसा जाल्यार तांणी तें हाडून आमकां दिवपाचें आनी आमी ते गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्डाक ती कंप्लेनां वो कितें ऑब्जेक्शन आसता धाडटले।